दिव्यवाणी 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 अधिक मोगाचनो तुमका हर एकल्यांक बरो वर्तो कुरपेसो आनी देवाच्या आशिर्वादांचो दीस हांव मागतां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पराचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं आनी तुमचें सवें आसूं. हर्षितां तुका हर्षितां, सोम्या तुका हर्षितां. वर्णितां तुका वर्णितां, सोम्या तुजें नांव गातां. हर्षितां तुका हर्षितां, सोम्या तुका हर्षितां. वर्णितां तुका वर्णितां, सोम्या तुजें नांव गातां. रचणार वर्तो सर्वेस्पर तो देव आमचो, पुतून ताचो मनशा कुळाक चडवणेचो. रचणार वर्तो सर्वेस्पर तो देव आमचो, पुतून ताचो मनशा कुळाक चडवणेचो. एका कुदारा कुरपे सागोरा, उलय तुका आयकतां. एका कुदारा कुरपे सागोरा, उलय तुका आयकतां. हर्षितां तुका हर्षितां, सोम्या तुका हर्षितां. वर्णितां तुका वर्णितां, सोम्या तुजें नांव गातां. उतार तुजें बरवशाचें बोव स्वादीक, जिणयेंत आमच्या सर्वस्तू प्रास मोलादीक. उतार तुजें बरवशाचें बोव स्वादीक, जिणयेंत आमच्या सर्वस्तू प्रास मोलादीक. ये नितीदारा सर्पद्वेदारा, तुजे सदां पातयेतां. ये नितीदारा सर्पद्वेदारा, तुजे सदां पातयेतां. हर्षितां तुका हर्षितां, सोम्या तुका हर्षितां. वर्णितां तुका वर्णितां, सोम्या तुजें नांव गातां. प्रार्थुया. बोमगळा सर्गींचे बापा, दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे तूं आम्हा समेस्तांक एका कुटुंबांत तुज्या वेंगेंत तूं सांगत हाडताय. आम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल बापा. तुजी कुरपेची झर आम्हा समेस्तांत व्हाळाशी कर. आमकां समेस्तांक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां अभिशेक कर. ल्हान भुरग्यांक बरें करून शिकोवंक, तांकां जाणवाय बुदवंतकाय समजणी उगडासाची सगत बरो फुडार आसा करी जाय बाबा. तुज्या महिमे खातीर ह्या संवसारांत परजळीक दिवे जायचे असले एक काळजाची उर्बा तांचे थंय पेटय. तरणाट्यांनी तांची देणी बऱ्या तरान उर्जीत कर. बरें शिकप संपोवन बरें करून काम कर. दिसपडतो ग्रास जावन आपल्या कुटुंबाक समाजेंत तशें आपल्या जिवितांतच एक आशिर्वाद जाय शंकर. तरणाट्यांनी वेळार तांच्या जिवितांत एक बरो भेस विसरून काडी शंकर. तुजी सुवार्ता परगट करी शंकर आनी काजारी जिवीत आपणावन काजारी जिवितांत घोवा बायलां मदें वर्तो माया मोगाचो सक्रामेंताचें जिवीत तांकां फावो कर. तांकां
तांच्या जिवितांत भुरग्यांचे देणे वेळार फोव कर. आपणाक देवान दिल्ल्या भुरग्यांक प्रायन आनी जाणवायन देव बिरांतीन आनी भावार्थाच्या उजवाडांत ल्हान व्हडकन बऱ्या फुडारा पावोवचे भाग फाव कर. भुरग्यांच्या भुरग्यां पळोवचे भाग हर एका आवय बापायक फाव कर बापा. कुटुंबांत शांती समाधान आनी सुख संतोष तूं फाव करतना बापा तांकां रावोंक हे बिडार, तांकां तांचो म्हणलो जागो घरदार दिसपडतो ग्रास फाव कर. वायटा विघ्नांत पिडे शिडेंत कश्टां अनवरा वेळार सदांच तूं तांकां तुजो आधार फाव कर बापा. पिडेस्तां बसत, निर्गतिकां बसत, अनाथा बसत आनी मानसीक तरान सारकी वाडा वळणांतल्या हर एकल्या बसत मागता. पिडेस्तां बसत आनी प्रायवंतांक बसत तांकां समेस्तांक तांच्या मोगाच्या मनशांचो आदार तांकां लाबोवन दी. समाजेंत पवित्र सभेंत तांची जतन घेतल्यांक बापा तुज्या आशिर्वादान नेटय. अशें बापा आमकां हर एकल्यांक आमच्या आमच्या गरजा प्रमाणे तुजो आशिर्वादाचो सहकार आनी आधार आमकां फाव कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दिव्य वाणी लायव्ह मागण्यांच्या कार्यक्रमाच्यान सगळ्या संवसारार प्रसिद्ध जाला, नांवार्दीक जाला. कित्याक हाचे द्वारे चड आनी चड दैवीक कृपा लोकांक अनुभव जाल्या. तुमकांय जर तर अनुभव जाल्या तर खंडीत जावन मोगाच्यान आमकां तिळसूंक, आमकां कळीत करूंक तुमी फाटीं सरनाकात. तुमच्या सांगाता आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दितलो. मातनी हेरांचो भावार्थी घट जातलो. हेरांक दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रम पळोवंक, तांतूं वांटो घेवंक तांकां एक अवकाश लाभतलो. आज आमी घेवया आमच्या नियाळाक मातेवाचो वांजेल अध्याय 5 वळ 40 आनी 8. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 48. समी जेसू म्हणटा, तुमचो सर्गीचो बाप सर बरो गी तशें तुमी जायचंय बरें. जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर बरो तुमी जायचे सर बरें. सर्व म्हळ्यार परिपूर्ण, संपूर्ण, परफेक्ट. ॲज युअर हेवनली फादर इज परफेक्ट, बी परफेक्ट. आमचो देव बाप संपूर्ण आनी परिपूर्ण. तर आमी जायचे संपूर्ण आनी परिपूर्ण बरें. आनी आमी बरें कशें जावचें? समी जेसू थंयसर 40 आनी 3 वळीर इन वर्स 43 ही सेज, लव युअर एनिमीज अँड प्रे फॉर दोज हू पर्सिक्यूट यू. दुस्मानांचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्या खातीर तुमी मागा. मोगाच्या न्हू समी जेसून असली एक बरी शिकवण दिवच्या पयलें सगळ्या संवसारार मनशांचो मनोभाव ह्या मनशाचें चिंतप जावन आसलें. दोळ्यांक दोळो, दांतांक दांत, हाताक हात, पांयांक पांय, जिवाक जीव. म्हणजे कोणेय दुस्मानान या कोणेय रागार क्रोधान कोणाक एक दोळो काडलो तर कोण व्यक्ती तशें करता ताचे दोळे काडटात. कोणेय हात उबरावन मार आनी एकल्याचो हात म्हण घालो जाल्यार तशें केल्ल्याचो हात म्हण घालतले. अशें जिवाक जीव कोणाय आनी एकल्याचो जीव काडलो तर जिवेशी मारलें या मारतेर मारलें तर ताचोय जीव काडटले. अशें मनशा कुळांतय मोगाचें न्हू विशेश राग, क्रोध, फारीकपण अशें आसल्या वेळार समी जेजू मोगाचें न्हू आमकां भोगसूंक एक उलो दिता. भोगसूंक सुलाभ गी मोगाचें. आमी तरी अनुभव केला. हांवें ल्हानपणांतल्यान अनुभव केला. सबार जाणांनी सांगचें थोडे फावटी चुकोन हांवें सांगलां, हांव सोडिना तुका म्हूण दसून थोड्यांनी म्हणचें आसा, जीव गेल्यारय सोडचो ना. आनी थोड्यांनी म्हजें मोडें पडल्यारय सोडचो ना. आनी थोडे फावटी फारीकपण घेवच्या क्रोधान भरोन म्हजी मूंद विकून गेल्यारय व्हडनी हांव तुका सोडचो ना. कोर्टांत पळयता तुका, पुलीस स्टेशनांत पळयता. म्हजे सगळे भांगार विकून गेल्यार व्हडनी, म्हजी आस्पदीक विकून गेल्यार व्हडनी, हांव मार्गार पडल्यार व्हडनी हांव तुका सोडचो ना. ताचो अर्थ आमी क्रोधान, हग्यान, फारीकपणाच्या भोगनान भरल्या वेळार आमी न्ही बगार ती खोटेपणाची सकत, दुश्ट सकत, पाताळाची सकत, यमकोडाची सकत, लुसिफेराची, सैतानाची सकत आमकां संपूर्ण तराक ताच्या मुठी भितर धन खाण घेवन आमी फारीकपणाच्या भोगणांनी आमच्या काळजा मनांत जळ अशें करता. देखून राग आयिल्ल्या व्यक्ती कितें उलयतात मोगाचें आमकां तें थोडे फावटी सोसूंक सही जायना. आयकलां जावंक पुरो तुमी रागान बरोवन सांगचें थोड्यांनी, मत्ती गावन वचोन दी, मरण वचोन दी, किडे पडोन वचोन दी, कॅन्सर जावं दी, हार्ट एटॅक जावं दी, खोडीची पिडा येवन दी. देवान ताका दाखयचें ताच्या कर्माचें फळ ताका भोगाचें, घडघडो मारीचें तेंच्या घराक, तांच्या जाग्यार अवघडान जायचें, वाटेर पडोन वचचें, कोणी घाता नाचना पडाचें.
मामनी तोटे बुटी आमी इतलो रागार जाता की ताच्या भुरग्यांचेर आवय बापायचेर कुटुंबाच्या हेरां सांद्याचेर आमी वायट मागता. तांच्या भुरग्यांक तांच्या दोळ्या मुखार वायट घडाची, तांच्या दोळ्या मुखार तांच्या भुरग्यांचो फुडार फाट जायची. आनी आमी सांगचे आसा देवाच्या जाग्यार म्हणल्यार बरी आमी रावन पळय केल्लें खातालो पळया, ताणें केल्ल्या कर्माक फळ ताका मेळटलें पळया. अशें मोगाचें न्हू. आमी देवाचीं भुरगीं जायचे म्हण आपोवणें मेळलेलीं देंवसराची सैतानाची भुरगीं जाता, ल्हान मापान ह्या व्हड मापान. कितलें मोगाचें न्हू. आमी आमकांच रागाक, क्रोधाक आनी हग्याक समर्पण दिता, तितलें आमचें तें असलें देवाचें हजरपण, देवाची कृपा आनी देवाची सुरपाय, देवाचें सारकेंच आमी होगडावन घेता. ताचे बदलाक सर्वेस्पर देव आमकां उलो दिता, बक्षिया तुमची पातकां बक्स जातलीं, बक्षिया तुमची पिडा गूण जातली, बक्षिया तुमच्या मतीक उजवाड येतलो, बक्षिया तुमी भरोन वमतांच्या बापान जिवीत आनी आशिर्वादां जोड घेतले, बक्षिया जेन्ना तुमकां स्पश्ट शांती समाधान आसतली, देखून बरेंकन शिकोवन जातलें, उगडासाची सकत वाडटली, जाणवाय समजणी गिन्यान देवबिरांत देवमोग धैर्य बुधबाळ सगळीं देणी मेळटली, देखून तुमचें शिकाप बऱ्या तरान करूंक जातलें आनी वेळार तुमची देणी उर्जीत करूंक जातली आनी वेळार एक भेस आपणाक जातलो. कितेंय तुमी करतात, व्यापार वैभट करतात या कसले एक एम्प्लॉयमेंट जॉब वावर करतात ह्या शेताभाटांनी बेळें करतात, हरी एका तुमच्या येवजणेनी सुफळ जातले, काजारी जिवीत नंदन जातलें बक्षिल्ल्या वरवीं, कुटुंबांत शांती समाधान आसतलें, समाजेंत मान गौरव तुका मेळटलो, देखून बक्षीस. आनी बक्षिल्ल्या वरवीं कितें बरेंपण आसा मोगाचें. एका उपरांत एक आमी नियाळ करया देवाच्या उतरांच्या उजवाडान. कित्याक तांतू आसा तुमकां बरी भलायकी आनी तांतू आसा तुमकां जें कितें तुमी मागोन आसात तें तुमकां देव फाव करतलो. एकलो थंयसर मागोन आसा ताका बरें काम मेळचे खातीर आनी ताका पासपोर्ट विजा वेळार मेळचे खातीर आनी परगांव वचून वावरचे खातीर तुका तें मेळटा. पूण देव कितें म्हणटा, पयलें तूं बक्षूंक शिक. न्ही हांवें बक्षिलां कोणासय म्हाका राग ना, मोगाच्यान आमी केवल तोंडां तावन सांगल्या पावना. आमच्या काळजाच्या गुंडायेंत सयत इवन इन आवर सबकॉन्शियस मायंड, अनकॉन्शियस मायंड, इफ देर इज लिटल एंगर, इल्लो राग, इल्लो क्रोध, इल्ली बेजाराय, इल्ली हेरांच्या विशयांत वायट समजणी, ह्या वायट चिंता बसल्यार पयलें ताचे तावन आमी नितळ जायचे. देखून जिवितांत वर्ती आशिर्वादां म्हळ्यार हेरां विशयांत वायट चिंतेना जावचें, हेरां विशयांत बरें चिंतचें आनी हेरां खातीर बरें मागचें आनी मतींत काळजांत असलें कोडूपण, दॅट बिटरनेस सगळें पयस करचें. आनी अशें केल्ल्या वरी मोगाचें न्हू, पयलो फायदो जावन आसा आमकां इनर पीस आमकां मेळटा, आंतरीक शांती आनी समाधान. म्हूण ह्या बुकांत आमी वाचता 14व्या वसरांत 30व्या वळीर, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 14 वर्स 30, समाधान भरलेली मोत कुडीक जीव दिता पूण मोसोर हाडां विरयता. हालेलुया, कितलीं अपुर्बाचीं उतरां. समाधान भरलेली मोत कुडीक जीव दिता. आमच्या मतींत मोगाच्यान कितें आसा सई, संपूर्ण समाधान, इवन इन द सबकॉन्शियस मायंड, अनकॉन्शियस मायंड. पूण मोसोर, क्रोध, हगें, हरीकपणाची भगणां, ना बगसाणें आमच्या हाडां सयत विरायता. आमी वाचता थंयसर बक्षिणांतल्या एका साकराची ओपार, हातूंत आमकां आमच्याच जिविता जायते संदेश घेवयेत. मातेवाच्या वांजेलांत 18व्या वसरांत 20 आनी 3 वळीर तावन 30 आनी 5 वळ पर्यंत स्वामी जेजू एका बक्षिणांतल्या साकराची ओपार सांगता. एक साकर ताच्या सांगाती साकराक बक्षिना, पूण त्या साकराक ताच्या धनयान संपूर्ण तरान बक्षिलें जावन आसा. हें सगळें ओपार, हें सगळें घडीत आमी कुमसाराक सरी करया. आमी कुमसाराक वता आसतना कितें करता, ह्या जागा मुखार दिंबेर पडटा, हात जोडटा आनी म्हणटा, फादर हांव आयलां होडपात की तुमचे आशिर्वाद म्हाका दिया. आनी उपरांत आमी कुमसार जावन कितलीं वर्सां जालीं, म्हयने जाले, दीस जाले आमी सांगता. ताजे उपरांत सगळीं पातकां सांगून जाल्या उपरांत अकरेक आमी कितें म्हणटा, ही म्हजी पातकां आनी म्हज्या जिवितांत कळीत आसून आनी कळीत नासतना गेल्लीं पातकां, उगडास आसली आनी उगडास नासलीं सोर पातकां हांव दूख जाता, पाश्चातापावन कुमसार जाता आनी तुमचे लागचें बगसाणें आनी प्राचीत हांव मागता. आनी ह्या दिसा कितें करता, आमकां अब्सोल्यूशनाचें मागणें आमचेर सांगता, प्रेयर ऑफ अब्सोल्यूशन अपॉन अस. आनी अकरेक तो म्हणटा, हांव तुजी सोर पातकां बक्षितां बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी, तुजी पातकां बगसल्यान समाधानेन वस. आनी आतां मोगाचें न्हू, आमकां देवान बगसून धाडल्यार देवान आमकां बगसाणें दिलां. तें बगसाणें आमच्या टांकयेंत उदक आसल्या बरी. जर तर आमच्या बाकेटींत उदक येजेत जाल्यार आमच्या
ग्लासांत उदक येयचें जाल्यार आमी टॅप उक्ते करून तें उदक सोडिचें. तेच परी देवान दिल्लें बक्षणें तें वयर टांकयेंत आसा, सरकार आसा, तें आमच्या ग्लासांत घेवन आमी पियेचें जाल्यार आमी हेरांक बक्षी जाय. टॅप उक्तें करचें म्हळ्यार हेरांक बक्षुचें. आनी हांगासर ह्या ओपारीन समी जेजू म्हणटा त्या साकरान कोणाक धनयान बक्षिल्लें ताणें ताच्या सांगाती साकरा बक्षूं ना ही खबर सांगाती साकरांनी येवन धनया कळयली. मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 32 इन वर्स 32 ऑनवर्ड्स. तक्षण धनयान त्या साकराक आपोवंक लागलें फाटीं आनी ताका ताणें म्हळें, हत्त साकरा, हत्त नश्ट्या साकरा, हांवें तुका बक्षिल्या बरें तुवें तुज्या सांगाती साकरा बक्षिचें आसलें न्ही गे. आनी धनी आतां इतलो रागान पेटलो की ताणें त्या साकराक कसाब्यांच्या हातीन दिलो. आनी मंदरसून समी जेजू म्हणटा, तुमी जर तर तुमच्या भावाक भयणीक बक्षिना जाल्यार म्हजो सर्गीचो बापूय तुमकां तशेंच करतलो. समी जेजून कितें केलें, बक्षिनांतल्या साकराक कसाब्यांच्या हातीन दिलो. कसाबी म्हळ्यार कसापी, दुकरा मांस, कुंगडा मांस, मटन जें कितें आसा मांस, थंयसर कसापी कितें करता, ही इज कॉल्ड बुचर. ही बुचस कट 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 करता, किमो केल्ल्या बरी मांस कुडके कुडके करता. त्याच रितीन आमी देंवसाराच्या हातांत सांपडलेल्या वेळार देंवसार सैतान आमच्या अंतस्करणाचे कुडके कुडके करता. हे नीज, इट इज अ रियल इनर एक्झिस्टन्स. वेन वी डू नॉट फॉरगिव्ह, आमी बक्षिनांतल्या वेळार आमच्या काळजांत मोगाचें न्हू एका तराचे उसांबळाय आसता, एका तरेचे खोडपण आसता, एका तराचे विखाळ अनुभव आमच्या भितर आसतात. देखून आमकांच आमी सोंसून व्हरूंक शकना. तुमी बगलां आसतलें, कोणी तुमकां वायट केल्ल्या वेळार, अन्याय केल्ल्या वेळार, तुमकां राग आयिल्ल्या वेळार, तांकां द्वेश आयिल्ल्या वेळार, फारीकपणाची बोगडां आयिल्ल्या वेळार राती न्हीद सयत येना, खूस परतता, एक पडी येवची न्ही, एक पडी तिवची, आनी न्हीद येना. न्हीद येना जाल्यार मानसीक पिडा आमकां येता, डिप्रेशन येता, टेन्शन येता, लोकांचेर मात न्ही देवाचेरय राग येता. आज एकली बहीण येवन म्हजे लागीं सांगता, तिचे दोळे सगळे काळे काळे जाल्यात राती न्हीद नासतना आनी मानसी जाल्ल्या बरी जाल्या. ती म्हणटा तिची भयण 35 वर्सांची धाकटी भयण, काजो जाल्या, दोगां भुरगीं आत, चिंतनांतले बरी पिडा आयली, आस्पत्रेक गेली, मेली. हिणें तिच्या कुटुंबाच्यांनी दीस आनी रात म्हणल्या बरी कॉपेलांत वचून मागण्याच्या जाग्यार वचून तिणें आनी मागणें केलें. तरी ती मेल्या उपरांत एका देवाचेरच राग, ती म्हणटा देवाचेरच राग आयला. आनी ती कितें उलयता म्हण तिका घुसना, मानसीक तरान ती जाल्या. आनी ती म्हणटा आतां तिका तिजी भुरगीं सयत रागार जातात. कित्याक मम्मी तूं अशें करता म्हण भुरगीं सयत घरा येवंक तूं तयार ना. आनी ती म्हणटा फादर म्हाका कित्याक देवाचेर राग आयलो म्हण घुसना, सगळ्यांचेर म्हाका राग आयलो आनी आतां म्हाकाच कंट्रोल करूंक जायना. कित्याक हांव त्या दिसांनी देवाचेर राग आयिल्ल्या उपरांत म्हाका राती न्हीद येनातली आनी न्हीद येनातल्या बरी उपरांत हांव मानसीक जावन कितें उलयतलें म्हण हांव म्हणना. हांवें भुरग्यांक गाळी दिल्यात, म्हज्या घोवाक गाळी दिल्यात, आनी शेजारच्यांक गाळी दिल्यात, कुटुंबाच्याक गाळी दिल्यात, देवच ना म्हूण सांगून हांवें देवाकच हांवें शिराप घाला. आनी आज मोगाच्यान पिडेस तेंची जाल्या. देखून आज हांगासर जायतें तिका कावन्सिलींग कर, वांजेलो करून तिच्या माथ्यार पुस्तक दवन, आगमेन शेणोवन जायतो वेळ मागणें केलें कुरीस दवन आनी विनवणेच्या मागण्याक रावंक सांगलें. ताजे उपरांत मोगाच्यान इल्ली शांती समाधान भोगली. आनी ती म्हणाली आतां म्हाका जायते शांती समाधान भोगता फादर म्हणाली. आनी ताजे उपरांत हांवें तिजे पांय आपूण हांवें म्हळें हांव समिया जेजूच्या नांवान हांव बक्षणें मागतां. कित्याक समिया जेजून आपल्या आपोस्तलांचे पांय धरून तांचें बक्षणें मागलें. समिया जेजून तांकां कांय वायट करूं ना जाल्यार बक्षणें मागलें. कित्याक तांकां देवाचेरच राग आयलो, समिया जेजूचेरच राग आयलो. कित्याक तांकां समिया जेजून संवसारी राज्य स्थापन करचें आसलें. तांकां मंत्री जावन समिया जेजूच्या त्या राजवटकेंत समिया जेजूच्या सिंहासनाच्या भोंवतणी व्हड व्हड सिंहासनाचेर ऑन द थ्रोन तांकां बसोचें आसलें. पूण तांकां तें भाग मेळो ना. आनी आतां समी जेजू खुर्सार मरोंक वता आसतना तांकां खंडीत जावन बेजार जातलें, राग येतले देवाचेरच. देखून देवाचे रागार जायनाकात, म्हजे रागार जायनाका. पूण जेजून ताचे पांय आपडले, न्हयच ताचे पांय धुले, तांचे कडेन बक्षणें मागलें. ही म्हजी एक चिंता मोगाच्यान. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तुमकां तशें भोगता की तुमी मोगाच्यान नियाळ करा. एक म्हाका दैवीक चिंता हें आयलें आनी तिका भयणीक हांवें बक्षणें मागलें आनी ताचे उपरांत तिका जायतें बरेंपण लाभलें. आनी ती म्हणटा हांव उपरांत रेतेरीक येतली. म्हाका कितले जाण रेतेरी येतात, मोगाच्यान सुटकेच्या रेतेरी सुटका मेळटा. आनी विशेश जावन ना बक्षणें थावन, क्रोध थावन आमकां बक्षणें मेळसी. नाजाल्यार आमकां देव त्या कसाप्याच्या हातीन, देंवसाराच्या सैतानाच्या हातीन दिता. आनी तो देंवसार मोगाच्यान दीस आनी रात आमच्या मतीन घालता.
देवाचेर तूं रागारता, मनशांचेर तूं रागारता आनी तूं शांती समाधान होगडावन तुजी देखून दुखेस्त खंतिश्ट काळीज आमच्या हाडां सयत विरायता. देखून हांवें म्हणचें क्रोध आनी राग आनी नाबोगसणें म्हाका न्हू आमी वीक काणयेन दवरल्या बरी. म्हज्या दुस्मानांक वीक घालन लगाड काडची. आय मस्ट पॉयझन माय एनिमीज म्हूण चिंतून आमी पॉयझन घरा हाडून दवरल्यार आमकांच तें आपायाचें. जर तर कुसनान दवरलां सुकोवन जेवणाच्या कारणान आमचेंच पॉयझन घालूंक साध्य आसा. हे आमच्या मोगाच्या मनशांनी कोणी घरांत असल्या भुरग्यांनी ह्या प्रायवंतांनी कोणीय कळीत नासतना तें पॉयझन तांणी पिवंक साध्य आसा. देखून पॉयझन हाडून दवरल्या पावना भारी जागृत आसचें पडटा. तशें आमी जर तर रागार आनी क्रोधार भरल्या त्या वेळा आमकांच कळना थोडे फावटी आमच्याच मोगाच्या मनशांक आमी दुखोवंक साध्य आसा. ह्या दिसांनी आमी आयकलें एक मानसीक पिडेस्त आसलो तो केदाळ शेजारच्यांक गाळी शिराप दितालो आनी थंयसर एक काजारी जोणे आसले तांचे पैकी एकलो मिलिटरींत आसलो. ताका भारीच एक गर्व आनी अहंकार आसलो. हांव मिलिटरींत आसा म्हणून आनी आपूण घटमूट बळवंत म्हणून. आनी हो मानसीक पिडेस्त ताची बायल भुरगीं सयत ताच्या सांगात नातलीं. तो केदाळ गाळी शिराप दितालो. ह्या घोव बायलांक गाळी शिराप दिता आसतना एक दीस ताका सोसूंक जालें ना. तो वचून त्या पिश्याच्या मुखार उबे रावन ताणें ताका सांगलें आनी म्हणी गाळी शिराप दिशेल्या हांव तुका मान घालता. ताका कळटीत नातलो हो पिसो ताजे कडेन खरें पिकास आनी जायतीं हातरां आसलीं. ताणें धरून ह्या मनशाक मारलें. ताची बायल सोडूंक येता आसतना ताचे बायलेक धरून मारलें. म्हाका न्हू क्रोध राग आनी फारीकपणाची भगणां येता आसतना म्हाका न्हू मनीस कितें करता म्हूण आमी नेणो. देखून आमी जागृत आसा जाय. आमचो क्रोध आमचो राग आमी नियंत्रणांत हाडीत जाय. तें जावन आसा देवाच्या भुरग्यांचें लक्षण म्हाका न्हू. दुसरो फायदो आमी बक्षिल्ल्या वरवीं म्हाका न्हू आमचे संबंद बरे जातात. कोलोसेकारांक बरयलें पत्र 3 वसर 13 वळ म्हणटा कोलोशियन्स चॅप्टर 3 वर्स 13 एकामेकाक दुरसोंक कारण आसल्यारय तुमी बक्षिया आनी तुमी दिखतात तें बक्षणें सोम्या जेजून दिल्ल्या बक्षण्या पर्यंत तें जावं दी. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. टेटेलेस्ताय तेतेलेस्ताय टेटेलेस्ताय. सोम्या जेजून म्हाका न्हू खुर्सार उलयलीं ती उतरां अकरेचीं उतरां तेतेलेस्ताय तेतेलेस्ताय म्हणून. जेजून ती अकरेचीं उतरां संपतलें संपूर्ण जालें परिपूर्ण जालें हांवें जय जोडलें म्हूण सांगचें की पयलें म्हाका थंयसर 7 उतरां तो उलयता खुर्सार. आनी त्या 7 उतरां पैकी पयलेंचें उतर जावन आसा बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हूण तें नेणान. सोम्या जेजून खुर्सार थावन म्हाका बक्षिलें न्हयच कोणें ताका खेळायलें, कोणें ताका विणगो केलो, कोणें ताका जर्मान मारलें, कोणें ताका थिंबी उडयली, कोणें ताका खुर्सार मारचें ती फर्माण दिलें त्या पोन्स पिलातान, या कोणें ताका तिरस्कार केलो त्या हेरोद रायान, या त्या फारिजेवांनी शास्त्रांनी या त्या प्रधान याजकांनी. म्हाका सगळ्या मनशा कुळाक जेजू बक्षिता आनी म्हणटा बापा तांकां बक्षी तांकां सगळ्यांक म्हाका आनी तुकाय बक्षूंक बापा लागीं विनंती केली जेजून त्या खुर्सार. आनी अशें उपरांत 7 उतरां उलोवन उपरांत समज जेजू म्हणटा तेतेलेस्ताय तेतेलेस्ताय तेतेलेस्ताय. म्हणजे जेजू म्हाका न्हू म्हाका तुका एक देख दिता, प्रेरण दिता. आमी बक्षीत आसतना संपूर्ण तरान बक्षीस संपदलें संपूर्ण तरान म्हणजे अखरेस तें रगत हांव वरयता पर्यंत हांव बक्षितां. म्हणजे म्हाका कितेंच फायदो नाका, बगार म्हज्या दोस्मानाचोच फायदो जावं दी. दोस्मानांनी बाचाव जायचे. बापा तांकां बक्षी आनी तांकां सासणीक जिवीत दी आनी सर्गींच्या राज्याक तांकां स्वागत कर. आमी तरी म्हाका राग येता आसतना हेरांचो नाश आशेता, हेरांक नश्ट आशेता, हेरांचे देसवाड जाल्ले आशेता, पूण म्हाका देदना आमी बक्षिता आमच्या दुस्मानाचें बरें आशेता. अशें म्हाका न्हू भाव राजी जाता, भाव भयणी राजी जातात, कुटुंबाची मनशां राजी जातात, वय दायच्या गोत्रां राजी जातात, शेत समाजची राजी जातात, समुदायांत राजी जातात, वय राय राजी जातात, देश राजी जाल्या म्हाका न्हू सगळ्या संवसाराक कितलें शांती समाधान राज करचें ना. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. देखून म्हाका आमी बक्षिया सोम्यान बक्षिल्ल्या वरवीं आमी बक्षिया. तिसरो फायदो म्हाका बक्षिल्ल्या वरवीं म्हाका द्वेशाचें एक सायकल म्हण आसता, ते एक गुवणी म्हण आसता, ती गुवणी आमी म्हण घालता. राग आयिल्ल्या वेळार म्हाका आमी कितें करता, आमच्या शेजारच्यांचो राग आयिल्ल्या वेळार शेजारच्यांक कितेंय नश्ट करता. ह्याच दिसांनी घडलें, 6 म्हयने जाले, शेजारच्यांनी केळमे लायले. तांच्या गडीर अशे केळमे लायले की तांच्या गडीच्या पागोराच्या वयल्यान वचून शेजारच्या जाग्यार ही व्हडली फाळेतां वेतलीं आनी तसो गडाय शेजारच्या जाग्यार आसलो. पूण शेजारच्या वचून येवंक बारीकशी वाट, तें 3 फिटांची, आनी त्या 3 फिटांच्या जाग्यार आमचे
घडाई आनी हांची पाळयतां तांकां वसोंक कितले कश्ट बागोवन वचचे ना जाल्यार तो घडाय तांच्या बात्या लागता आनी पाळयतां लागतात आनी बायक व्हरून वता आसतना बायक व्हरूंक की कश्ट आनी विशयी जावन ह्या कुटुंबाची भुरगीं कॉलेजी वतलीं स्कुटर व्हरून चेडूं भुरगें वतलें आनी एक फावटी त्या पाळयता ह्या खुशीक आयिल्ली ताका त्या चेडवा समाज दिसलें ना स्कुटर व्हरून वता आसतना स्कुटर पडलें ताच्या बापायक इतलो राग आयलो की थंय तावन हांगा पर्यंत वाटेर आसले सगळे तांच्या खेळम्याची पाळयतां घडाई सगळे ताणें कातून घालून रागान आसलीं पाळयतां सगळीं तांच्या जाग्यार घाल जोरान तो बोमारलो तुमी तुमचे खेळमे लायल्या तुमच्या जाग्यार मात्र आसचे आमच्या जाग्यार येवन वचो पूण शेजारच्यांनी कितें केलें रागा तांच्या घरा आसलो रागिश्ट पेटो सोडलो तो पेटो येवन ह्या मनशाक साबलो आनी आतां साबल्या उपरांत आस्पत्रेक गेल्लो आस्पत्रेंत सिरियस जालो ताका दुसरी पिडा आसली डायबिटीज आनी काळजाची पिडा आसली सिरियस जाली तो मरचेर आसलो आतां पेट्या जडल्या खातीर आनी पेट्यान साबल्या खातीर क्रिमिनल केस जाली आनी आतां ताका जैलांत शेजारच्याक जैलांत वचचें पडलें अशें मोगाचें न्हू रागान आमी कितें सगळें करता आनी खेळमे खातीरले पळयता खातीरली ताणें ताचो पिसो पेटो धाडलो आनी पिसो पेट्यान हाका आतां साबलो आस्पत्रेंत सिरियस आसा देखून त्या शेजारच्याक आतां कोर्ट केस जैलांत तावन भायर येवंक बेल आनी खंडणीचे कितले कश्ट आनी आतां खंडी जावन दोनी कुटुंबाची दुस्मान जाली ताचे बदलाक मोगाचें न्हू आमी जर तर बक्षिल्यार मोगाचें न्हू देवसाराक इडेन्स आमी दिना सैतानाक इडेन्स आमी दिना ताचे बदलाक मोगाचें न्हू बक्षिल्यांक सरकार मोगाचें न्हू वर्ती इनामां आसात सरकार मोगाचें न्हू देवान आमकां इनाम दिता आसतना दुसऱ्या खंयच्याच कारणा खातीर न्ही कितले आमी बक्षिल्या ताचे खातीर कितले आमी आमचो क्रोध आमी नियंत्रण केलो कितलो आमचो राग आमी नियंत्रण केलो कितलो आमी नश्ट आमच्या पेल्याच्या बऱ्यापणा खातीर आनी दुस्मानाच्या बऱ्यापणा खातीर मोगाचें न्हू आमी सोंसलें तितलें मोगाचें न्हू सरकार आमकां इनाम आसतलें देखून देवाचें उतर म्हणटा रोमाकारां बरलें पत्र 12 वर्स 20 आनी 1 रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 21 वायटान पाडाव करूंक सोडी नाकात वय वायटान तुमकां पाडाव करून तुमी सोडी नाकात बगार वायट बऱ्या वरवीं वायटाचेर जैत वरा बगार बऱ्या वरवीं वायटाचेर जैत वरा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी बक्षिल्या वरवीं मोगाचें न्हू चवथो एक फायदो जावन आसा आमचे भलायकी वाडटा मोगाचें कित्याक कितले आमी रागार जाता तितले मोगाचें आमच्या कुडीच्या हर एका विश्वाचेर एक प्रभाव पडटा खंय आमी रागार रावन रागार जाल्ल्यांक पळयलां न्ही रागार जातना काल वतात कामतात थोडी घडघडो कामतात आनी टेन्स जातात आनी थोडे हात घामेतात थोड्यांचे तोंडांत उतरां भायर सरतात पूण कितें उलयता म्हूण कळना आनी थोड्यांक ताचे वरवीं मोतीचेर व्हड दबाव पडटा देखून मानसीक तरान कश्ट जातात मानसीक जातात नर्व्स ब्रेकडावन जाता थोड्यांचे आनी उपरांत ताचे वरवीं सगळ्या कुडीचेर प्रभाव पडटा थोड्यांक विशेश शेळ आनी थोड्यांक विशेश मायग्रेन हेडेक तकली पडापड आनी थोड्यांक थायरॉयड चड जावन कारण जाता आनी थोड्यांक भुजांची दूख स्पॉन्डिलायटीस पाठीच्या कण्याची दूख ह्या हाडां अस्क जावची ऑर्थोपोरोसीस ह्या एसिडिटी गॅस्ट्रायटीस पायल्स आनी PCOD आनी कितें रक्तस्रावाचे समस्ये फायब्रॉइड्स आनी भुरग्यांचे देणे जायना जावचे मान ह्या लैंगीक अस्कतकाय येवचे मुताची इन्फेक्शन दोंबरागांठी अस्कत जावचे सोलोंकस जावचे विविध पायल्स मुलाव्याधी पिडा विविध तरांची पिडा येवंक कारण मोगाचें दडपणी नाबक्षाणें तशें म्हळ्यार सगळी पिडा नाबक्षाण्या वरवींच म्हणून तुमी मोगाचें न्हू जजमेंट करनाकात ह्या कोणाची न्याय निर्णय करनाकात पूण बक्षिणांतल्या वरवीं असली पिडा आसा जाल्यार डायबिटीज आनी काळजाची पिडा ती चड जावंक साध्य आसा देखून पवित्र पुस्तकांत सांगता पळया म्हूण हे बूक 16 वर्स 20 आनी 4 बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 16 वर्स 24 मधुर उतरां मोवांची पोळी खंय मधुर उतरां मोवांची पोळी आत्म्याक गोडसाण कुडीक भलायकी हालेलुया मधुर उतरां मोवांची फोळी म्हळ्यार मोवांची फोळी म्हळ्यार गूड टेस्टी डिशेस गूड फूड मोवांची म्हळ्यार इट इज ऑफ हनी गूड डिशेस ऑफ हनी आनी आत्म्याक गोडसाण इट इज अ ग्रेट स्वीटनेस टू द स्पिरीट अँड good health to the body. On the other hand, revengeful thoughts, anger and wrath, unforgiveness is the cause of all sicknesses, bodily, spiritually, psychologically. देखून मोगाचें न्हू आमी 3 फावटी आमची जतन घेवंक जाय की आमच्या अंतस्करणाची सकाळीं उठतस 2 परां आनी सांजे न्हिदों वयच्या पयलीं सकाळीं रिजॉल्व युअर कॉन्शियस मोगाचें हांवें सदांच सकाळीं उठतस दोळे उक्ते करचे पयलींच दोळे धांपूनच हांवें
पवित्र आत्म्याक बरो दीस मागचे. गुड मॉर्निंग हॉली स्पिरिट, गुड मॉर्निंग जीसस, गुड मॉर्निंग आबा फादर, गुड मॉर्निंग मदर मेरी, गुड मॉर्निंग सेंट एंटनी, गुड मॉर्निंग सेंट आर्नॉल्ड जॉन्सन, गुड मॉर्निंग सेंट जोसेफ एर्नाडमेस, गुड मॉर्निंग एसवीडी मार्टर्स म्हणून सर्गींच्या सर दळभराक हांवें बरो दीस मागून हांवें नामान करचें आनी ताजे उपरांत हांवें एक दृढ निर्धार घेवचे. आयच्या दिसा म्हाका तांकता तितलें हांवें रागार जावंक नसो, कोणाय विशयान वायट चिंतूंक नसो, कोणाय की हांवें वायट उलोवं नसो, कोणाय की हांवें सकला घालूं नसो. सगळ्यां विशयान हांवें बरें उलयचें, सगळ्यांक प्रेरण दिचें, सगळ्यांच्या बरेपणाक हांवें कारण जायचें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अशें मोगाच्यान सकाळीं निर्धार घेवचें. रिजॉल्व युअर कॉन्शियन्स. दोन पारां मोगाच्यान जेवणाच्या पयलें ल्हानशें मागणें करतना एग्जामीन युअर कॉन्शियन्स. तुज्या अंतस्करणाची परीक्षा करीचें न्हिदोवेच्या पयलें. वय जज युअर कॉन्शियन्स. तुज्या अंतस्करणाचे वय तुवें तुज्या अंतस्करणाची झडती करीचें. सकाळीं निर्धार घेवचें. रिजॉल्व युअर कॉन्शियन्स. दोन पारां अंतस्करणाची परीक्षा करीचें. एग्जामीन युअर कॉन्शियन्स. जज युअर कॉन्शियन्स. राती न्हिदोवेच्या पयलें तुज्या अंतस्करणाची झडती करीचें. अशें मोगाच्यान अंतस्करणांत हांव राग मोसे हगे सगळें आमी पयस करया आनी मोगाच्यान संपूर्ण बरी भलायकी. जेजून म्हणालें हांव आयलां तुमकां जिवीत मेळो म्हण, भरोन तुमच्या मापान तें मेळो म्हणून. जॉन चॅप्टर 10:10 जुआंव सवांजेल 10 दावी बोर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आनी एक फायदो मोगाच्यान 5सो फायदो जावन आसा. सामाजीक तरान एकवट आनी माया मोग वाडटा. जर तर मोगाच्यान बक्षिल्लें जाल्यार युक्रेन आनी रशियान एकामेकाक कितल्या जाणांचो जीव उरता असो, कितलीं भुरगीं मेलीं त्या मिसायल अटॅक्स, बॉम्ब घालून आक्रमण, त्या कितें म्हणटात ते रोबोटीक मिसायल्स आनी कितें म्हणटात ती मनीस या पायलट नातले असलीं विमानां आनी रॉकेट्स येवन कितले बिल्डींग कोसळ्ळ्या, कितले ब्रिजेस कोसळ्ळ्यात, कितलो गांवच धरणी समा जाल्यात. ल्हान भुरगीं, व्हडां, प्रायवंतां मरण पावल्यात, गर्भिस्तीने सयत मरण पावल्यात. कितल्या जाणांचो जीव गेला, कितल्या जाणांचे हात पांय मोडल्यात, कितले जाणां मोगाच्यान जैलांत आसात. युक्रेनाचे मनीस थंयसर रशियाच्या जैलांत आसात, रशियाचे मनीस युक्रेनाच्या जैलांत आसात. आनी युक्रेनाचे रशियाचो लोक कितलो गांव सोडून, देश सोडून धांवन दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांत अनाथ जाला, स्थळांतरकार जाल्यात. वय थोड्यांक खावंक जेवंक सारकें ना, हिवाक आंकडटात. व्हड कस्ता सांग कितलें आस्त बदीक असो नस जाला. आज जर तर युक्रेन आनी रशिया एकामेका बगसून, एकामेका समजून दोनूय गांवचो लोक आमी भाव भयणी म्हूण वळखून घेतले जाल्यार कितलें बरें आसलें मोगाचें. सबारपटी कितें जाता, हस्तीचो न्याय आनी तण आनी मुयो मोगाच्यान पोंदा पडोन नास जातात. की वेन द 2 elephants fight, the grass and the ants are the ones who are the losers. ग्रेस्त मनीस दुसत आसतना, वय बळवंत मनीस दुसत आसतना दुबळ्यांक, कश्टातल्यांक मोगाच्यान आनीकी चड कश्ट आनी अन्याय मेळटा. देखून मातेवाच्या वांजेलान 5व्या वसरान 9व्या वडीर आमी वाचता. मॅथ्यू चॅप्टर 5:9 समाधान हाडूंक वावुरतात ती घेतली भागी, तांकां देवाची भुरगीं म्हणटलीं. देखून मोगाच्यान आमी समाधान हाडूंक प्रयत्न करचे. पयलीं आमच्या मतीन, म्हज्या मतीन, म्हज्या काळजान हांवें समाधान हाडी जाय. म्हज्या घरांत, म्हज्या कुटुंबांत हांव कोणा लागीं उलयतां, म्हज्या इश्टां मदें, आनी उपरांत कोणी वळख नातल्या मदें सगळें जाता. मोगाच्यान समाधान हाडूंक आमी प्रयत्न केल्यार हो संवसार कितलो अपुर्बयेचो मोगाच्यान जागो जातालो, संवसाराचो सर्ग जातालो. मोगाच्यान सगळ्यांक हें सत उगडामें जायचें. ಮೇಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ, थंयसर आसा आमचें शाश्वत घर, हांगासर आसा मोगाच्यान आमी क्षणीक तरान वय हांगासर नश्वर जिवीत सड तेम ना. कित्याक सगळचें आस्ती बदीका खातीर, ह्या वस्तू खातीर, ह्या खंयच्याच संती खातीर मोगाच्यान उडास आमी दवरया. आमी बक्षिया. आमी बक्षिल्ल्या वेळार कितें जाता, वैयक्तीक वाडावळ जाता आनी मातनी मोगाच्यान आमची जाणवाय वाडटा. हो जावन आसा 6वो फायदो, 6th एडवांटेज ऑफ फॉरगिविंग. वय आमी बक्षिल्ल्या वेळार मोगाच्यान आमचे IQ वाडटा काय, UQ वाडटा काय. तुमी जाणात IQ इंटेलिजंट क्वेश्चन सांगात, UQ इमोशनल क्वेश्चन. कोणा बगसूंक जायना मोगाच्यान, खंयच्याय कंपनीन सारकें काम करूंक जायना. कित्याक हांवें जायते जाणांक आयकलां, कंपनींत म्हाका थंय कामांतलें काडलें, हांगा कामांतलें हांव गेलो, कितें जालें, मॅनेजर बरो ना, सांगाती बरें ना, हातां सकला बरें ना, असलें बरें ना. मोगाच्यान म्हाका हांसूं येवचें आनी हांवें तांकां बरें करून समजोवचें. संवसारार खंय गेल्यार मनीस तुवें सांगल्यार बरीं आसना. तांकां हर एकल्याक एक ना जाल्यार एक अस्कत काय आसता. देखून आमी कितें करूंक आसा, आमी सकाळां सांगता होनवंक जेवंक आसा. वाटेर वता आसतना फातर आसूं नजो, कोणया आसूं नजो, फोंड आसूं नजो, कांटे आसूं नजो म्हूण सांगल्यार जायना, किडे आसूं नजो म्हूण सांगल्यार जायना. आमी बरें शू घालून वचत जाय. आमकां
मोगाच्यान जायचे ते शिव पवित्र आत्म्याचो अभिषेक देखून या देवी कलोरिते मंदिराक या आनी हांगासर रेतेर करतना विशेष मागणी जावन आसा पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाचे, पवित्र आत्म्याची देणी, पवित्र आत्म्याची फळां, पवित्र आत्म्याची सगत आमचेर आयिल्ल्या वेळार आमकां मोगाच्यान आमच्या आत्म्याक एक बरें शिव मेळ्ळ्या म्हळ्यार कसल्याय व्यक्तीन सांगात आमी हनवून जिवंक शिकता. वी आर एबल टू लिव विथ एनी वन. वी आर नॉट इन्फ्लुएन्स्ड बाय अदर्स injustice or others partiality. Rather we will be transforming them with the grace of God. Hallelujah. देवाच्या कृपेन हेरांच्या बदलावणेक आनी खंयच्या जाग्यार बरी एक वातावरण आसा करूंक मोगाच्यान आमकां साध्य जातलें. देखून म्हणयो बूक तुमी वाचा 12 वसर 16 बोर्ड बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 12 वर्स 16 12 to 16. मूर्ख रोखड्यांच आपलो राग दाखयता पण बुद्धवंत मनीस अकमानाची पर्वा करिना. हालेलुया. मूर्ख मनशान मोगाच्यान आपलो राग दाखोवस. कोणें अनित केली, कोणाय अन्याय केलो तक्षण बोमारचें कालकून आमी मोगाच्यान आमी अकमान सोसी जाय, अवमर्या सोसी जाय आनी सोकास अवमर्या सोसून आमी बोलवून सत्य जायचें. आमी अकमान अवमर्या सोसल्या तक्षण मोगाच्यान नीज अवमर्याद आमकां जायना, नीज अकमान आमकां जायना. कित्याक आमी देवाचीं भुरगीं केदाळे पवित्रच, आमी केदाळे देवाचीं भुरगीं आमी भाग्यवंतच आनी आमचें पवित्रपण, आमचें भाग्यवंतपण, आमचें सत्यवंतपण, आमचें प्रामाणीकपण एक दीस ना जाल्यार एक दीस मोगाच्यान ते परसाळाक येतलेंच. हालेलुया. आनी एक 7वो फायदो मोगाच्यान म्हज्या नियाळाक आयिल्लो जावन आसा दैवीक माऊल्यांची ग्रेस काय आमची जाता. बक्षिल्ल्या वरवीं दैवीक माऊली आमची जाता. वी वील हॅव नॉट ओन्ली अर्थली wealth and earthly richness, that is surely will be ours. बोगसून शिकल्यार पुरो, क्रोध कंट्रोल करून शिकल्यार पुरो, रागार कंट्रोल करून शिकल्यार पुरो, तूं खंय गेल्यार यू बिकम यशस्वी जैतवंत. सो रिमेंबर आय टेल यू, राग कंट्रोल करून शिक आनी तुजे क्रोध कंट्रोल करून शिक, तुजी उतरां कंट्रोल करून शिक. वय आनी तेन्ना जाणवाय बुद्धवंत काय येतले मात न्ही तुज्या बिझनसान जावं दी, तुज्या व्यापार वहिवाटान जावं दी, तुज्या वावराच्या जाग्यार एम्प्लॉयमेंट जावं दी, तुजे शेताबेटांनी बेळ्यान जावं दी, मात न्ही तुजें कुटुंबा जिवीत, सामाजीक जिवीत, समुदायाचें जिवीत खंय गेल्यार तूं यशस्वी जातलोय. देखून मातेवाच्या वांजेलांत 6व्या वसरान 14व्या आनी 15व्या वळीर स्वामी जेजूस आमकां अशें म्हणटा, मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 14 and 15. वय जर तर तूं तुज्या भावाक या भयणीक बक्षीश जाल्यार सर्गीचो देव बापूय तुका बक्षितलो. म्हूण दर्शन स्वामी जेजू म्हणटा, जर तर तूं तुज्या भावाक या भयणीक बक्षिनाय तुजो सर्गीचो देव बापूय तुका बक्षूंचो ना. ताचे की पयलें 12व्या वळीर तावन म्हाका स्वामी जेजू त्या आमच्या बापा मागणें सांगता आसतना आमकां अशें म्हणटा, देवा बापा लागीं तुमी अशें मागासय, बापा ताळण्यांत आमकां व्हरी नाका आनी आमकां सर वायटांतले निवार. ताळण्यांत आमकां व्हरी नाका, सर वायटांतले आमकां निवार. वायट म्हळ्यार कितें? देंवसरांत सैतानांतल्यान आमकां निवार. देंवसरान सैतानान मोगाच्यान आमकां ताळणी हाडची. कसली ताळणी? दुसरें सगळें ताळण्याचें की चड ताळणी जावन आसा रागार जायशें करचें, क्रोधान बरोशें करचें, हेरांनी अन्याय केला, हेरांनी वायट केलां, हेरांनी सूख केला, हेरांनी व्हड अपराध केला म्हणून मोगाच्यान दाखोवन दिशें करचें. पूण देव बाप आमकां कितें म्हणटा, जर तर कोणेंय वायट केलां, अन्याय केला, तांचे खातीर माग, तांच्या परतोणे खातीर माग, तांच्या जिवितांत तांणी चडवण जोडच्या खातीर माग. हाका बरें एक धाकलो उदाहरण म्हणटात, एग्जाम्पल जावन आसा सांत मोनिका. 4थ्या शतमानांत जियेली. आतां लगभग 16 शतमानां पयलें, 1600 years पयलें सांत मोनिका जियेली. तिका काजर करून दिले 18 वर्सांचे प्रायर पॅट्रिशना लागीं. आनी आमी जाणा पॅट्रिशन अनभवटी जावन आसलो. सांगातास तो बेबदोय जावन आसलो आनी अनैतीक जिणी तो जियेतलो. कितले कश्ट येला म्हणून ना ह्या मोनिकाक. सांगातास ताची आवय त्याच तराची जावन आसा. आवय आनी पुतान सांगाता म्हणून मोनिकाक कश्ट येला. जर तर कोणी एका स्त्रियेक काजारी जिवितान गोवातावन दगदणी मेळटा आनी सासूमायतावन दगदणी मेळ्ळ्या, तसलीं कितें जातात, स्वाभावीक तरान ती फुरफुरोवन सुरू करतात, रागार जावंक सुरू करतात, निराश जातात, देदेस्पर जातात, थोडे फावटी जीव घात करूंक बळयतात आनी घरांत शांती समाधान आसा. पूण मोनिका तशें न्ही. सुरवेर तावन दिमवियर पडोवन मागता घोवा खातीर, सासूमाय खातीर. तांकां बक्षिता, मोगान तांचे कडेन उलयता. ती तरी तिचे सदांचे मीस, मागणें, रोजार, कुमगार ती सोडिना. देवा मुखार वचून रोडोन मागोवन सुरू करता. 18 वर्सां उपरांत पॅट्रिशन बदललो म्हळ्यार रुपांतर मरच्या पयलीं. आनी ती सासूमाय मरच्या पयलीं संपूर्ण तरान ती बदलली, भावार्थ स्विकार केलो. दोगांच्या बाच्या वेकारान जाल्या. दोगांचो आत्मा बचाव जावं, भाग्यवान जावं, सर्ग आपणावंक गोवान तशें सासूमायन ती कारण जाली. तिका तेका जाणा भुरगीं जल्मलीं तांचे पैकी ऑगस्टीन तरी बापाय बरींच बेबदो आनी वायट सालिसो आनी अनैतीक जिणी जियेता. 32 वर्सां प्रायपर्यंत 32 वर्सां ताका जाता पर्यंत मोनिकान दुखां गळोवन दिमबियर पडोवन मागलें पळय. ती मिलाना वचून
तेदाळ आसलो तो बिस्प आम्ब्रोस सांत आम्ब्रोस जाला ताचे लागीं वचोन सयत दुकां गळोन मागला आनी आम्ब्रोसान सांगलें मोनिका एका आवयची दुकां कितेंच निरपळ जायनात तुजो पूत कंडिजान कन्वर्टर जातलो ती पातयेली देव गाळाय करता पूण मोगाचें न्हू तो इन्कार करिना गॉड डिलेज द ब्लेसिंग्स बट ही विल नॉट डिनाय द ब्लेसिंग्स आनी तशें जालें आगोस्तीन बदललो आनी आमी जाणां तो भाग्यवान जालो हालेलुया सांत मोनिकाच्या भोगसणे वरवीं मोगाचें सर्गींची माऊली तिणें आपणायली आनी मरच्या पयलें तिणें तिच्या पुताक सांगलें पुता तूं आतां समया लागीं आयलाय एकच म्हाका जाय तुजे तावन एकच दुसरें कांय नाका हर एका दिसा त्या पवित्र वेदीचेर म्हजो उगडास कर आनी देखून मोगाचें आवयचें तें मागणें आगोस्तिनाक इतलें बदलिता की आगोस्तिनीक इतलो काळजांत तो रडता आवयचो मोग ताच्या काळजांत उपजाता आनी तो ह्या जाग जावन सदां ईद मिसाचें बलिदान भेटोवन त्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आपल्या आवयचो मोनिकाचो उडास करता केद व्हरती सर्गींची माऊली आनी तेणें आनी आगोस्तिनान त्या कुटुंबान आपणायली तूंय आपणायतलोय वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी देखून दितिनियम बुकांत 20 आनी 6 वचनांत 19व्या वळीर आमी वाचता ड्यूट्रॉनॉमी चॅप्टर 26 वर्स 19 तूं बक्षिताना कितें जाता बळ्या तेन्ना सर्वेस्पर देव तुका आपणे रचलेल्या सर राष्ट्रां परस चड स्तुती किर्ती आनी महिमा दिवन तुका उंच उबारतलो हालेलुया सगळ्या संवसाराच्या सर लोकां परस सर्वेस्पर देव तुका चड किर्ती चड महिमा आनी चड मान दिवन तुका उंच उबारतलो देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी बक्षी देव तुका बक्षितलो बक्षी तुजी पिडा गुण जातली बक्षी तुका शांती समाधान मेळटली बक्षी बरोन वमतोच्या मापान कुडीन कुशालकाय तुका भोगतली जाणवाय बुदवंतकाय आनी हर एक देणी तुका लाभतली तुज्या जिविताच्या हर एका संगतीनी यशस्वी जैत आनी महिमा मान तूं जोड घेतलो तर दोळे धांपून मागणें कर बोमगडा सर्गीच्या बाबा आमी तुज्या लागीं काळजांत तावन मागता जशें तुज्या पुता समियान जेजून कुर्सार थावन सगळ्यां बक्षिलें गी आमी सगळ्यां बक्षूंक आमकां कृपा दी बापा दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमांत वांटेल जाताल्या हर एकल्यांचेर आशिर्वाद घाल बापा हर एकल्यांक आमकां बक्षूंक कृपा दी बापा माया मोगान आनी एकवटान जियोंक फोव कर बापा आमच्या काळजांतलो क्रोध राग फारीकपणाची भोगणां द्वेश सगळो काण बापा तुज्या भुरग्यां बरी दुस्मानाचो मोग करूंक आमकां दगतीतल्या खातीर मागूंक तूं आमकां फोव कर बापा तुज्या उदार काकुळतीन कामनांतल्यान बरें काम फोव कर बापा शिकच्या भुरग्यांक तांचें मन शिकपाचेरच दवरूंक मोबायलांत हांव ह्या वायट संवयांत हांव अलग करूंक वय बापा बरी पवित्र भाग्यवान जिणी जियोंक तांकां फोव कर बापा वेळार तरणाट्यांनी तांचो भेस विंसूंक आनी काजर जाल्ल्यांक बापा भुरग्यांचें देणें तूं फोव कर कुटुंबा जिवीत पवित्रपणी जियोंक आनी घरांत आसल्या प्रायवंतांक पिडेस्तांक कश्टतल्यांक मानसीक तरान वाडवळनांतल्यांक तांची इजतन घेवंक बापा ह्या संवसारांत हर एका तुज्या भुरग्यांक वय संवसाराचो उजवाड जावन पृथ्वीचें मीठ जावन तुका महिमा दिवन जियोंक फोव कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसूं आनी तुमचेय सवें आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन भोव मोगाचें न्हू दैवीक लोरेत्र मंदिरांत तुमच्या खातीर विशेष तरान आमी मागोन आसता तुमी केदाळे दिवायन कॉल सेंटर पासत मागा म्हजे सांगात आसले ह्या जागा पासत मागा दैवीक लोरेत्र मंदिरांत केदाळे वस्तेचे रेतेर जावन आसतात शनिवाराच्या एका दिसाचे रेतेर तरी सुखान आसतना जावन आसता तुमी येया आमकां आमच्या विशयान कितेंय सडीत विवर जायचे जाल्यार गुगल प्लेक वचा थंयसर वचून दिवायन कॉल सेंटर मुल्की म्हूण घालून आमचें ॲप डावनलोड करा ते येल्लो कलरांत आसता कुरीस आसता त्या ॲपाचेर डावनलोड करा तुमचे मोबायल नंबर घालून ईमेल घालून रजिस्टर करा आनी तातूंत तुमकां दैवीक लोरेत्र रेतीरेचो विवर आसता रजिस्ट्रेशन करून थंयच जाता मिसाची तेसांव दिवंक जातात आनी कसली मागण्याची तेसांव आसल्यार धाडूंक जाता आमचे व्हिडियो पळोवंक जाता दान दिवंक आसल्यार थंयसर तुमकां अवकाश आसा तुमच्या सहकाराक हांव देव बरें करूं म्हणटा हे दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रम तुमकां पावोवंक वत्या तरान वावरता आमचो भाऊ अनुपम फेर्नांडीस ताका तुमी सहकार दिया ताच्या खातीर ताच्या कुटुंबा खातीर तुमी मागा ताकाय बरो फुडार देव फोव करून दी आनी की चड सुवार्ता परगट जावन दी दिव्य वाणी लायव्ह हे मागण्याचे कार्यक्रम युट्यूबाचेर तुमी लायक करा सबस्क्रायब करा आनी हेरांकी तुमी धाडा तुमकां समेजता देव बरें करूं दिव्यवाणी